दोनापावल हांगसर दर्यांत जे नाफ्ता वाहू मुंगरून उरला त्या खातीर सद्याक तणावाचें वातावरण आसा. सद्याक नाफ्ता म्हणपाच्या स्थितीत हें ना, कारण तें पिड्ड्यार जालां. तें वेसल फुटलें तर पर्यावरणाक व्हड हानी जावपाची शक्यताय आसा. हाका सगळ्याक एमपीटी पुरायपणान जबाबदार आसा. सद्याक ह्या बोटीचो प्रश्न सोडोवपाक ताकतिकेची येवजण म्हत्वाची आसा म्हण मिलिंद उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. पोर्ट गोंयांत तेका विचारनासतना हाडपाक जाय नासलें. इट इज नॉट अ वेसल नाव. when engine is not there, it cannot be called as vessel. Simple. तो बेश्टो डबो तितून आहा तें किंवा खंय तरी उजो लागलो पेटली ती तेजें नाफ्ता आहा पळय, इट इज कंटॅमिनेटेड नाफ्ता नाव. इट इज कंटॅमिनेटेड म्हणजे तेका नाफ्ताचोय दम ना खरें सांगपाचें म्हणल्यार. ती तशी उरतकूच तितून 3000 टन्स कितें तरी आहा. आतां तें मिक्स जालां उदक, नाफ्ता, पावसाचें उदक आनी सगळें आनी दॅट इज कॉल्ड स्लज. हांगासरले कोण स्लज वाले हांव व्हरता ते सगळे फाटल्यान लागले ताका काडपाक. आमी व्हरता ताका दोन पार्ट आहा. एक तर स्लज तें काडून व्हरपाचें, वॉट इज कॉल्ड एज नाफ्ता नाव. ओरिजिनली इट वॉज कॅरिंग नाफ्ता. ते स्लज आतां काडपाचें, हांगा विकपाचें. नाफ्ताचो रेट कितें आहा ताच्या 25% 30% स्लज कोणी घेतलो. आता स्लजाच्या फाटल्यान लागले. स्लज म्हणून घालता ते कॉल इट नाफ्ता. आय डोंट नो एक्झॅक्टली वॉट इट इज देर इनसायड. त्याच्या उपरांत ती काडली की ती भायल्या कंट्रीन खंय व्हरून सॅल्वेज करपाचें प्लॅनिंग आसलेलें. दुसरी पार्टी आतां दे आर ऑल इनवॉल्ड. करपी म्हाका तितून कांयच खबर ना. काल येयली तेन्ना हांव पयलीं आयकलेलें ती येयल्या वयता म्हणून, ड्रिफ्ट जावन वयता म्हणून सांगल्यार म्हाका एक फोटो येयलो. तेन्ना येताले जाल्यार ती वेसल म्हणून कळ्ळी. वेसल एनी स्मॉल थिंग इन द सी, इफ इट इज फ्लोटिंग विदाउट इंजिन, इट इज जस्ट बियॉन्ड कंट्रोल. मागीर टगान ट्राय केलें आनी कितें केलें. सिरियस इट इज एज अ लोकल फुटलें जाल्यार इट इज रियली सिरियस. फुटोंक जायना मागता देवा कडेन. पूण ते फुटच्या पयलीं आतां सीएमा कडेन हांव तेच मिटींग करतना मातशें उलयलां. आतां ही हॅज कॉल्ड ऑल द डिपार्टमेंट कोण इनवॉल्व आहा तें ट्रायंग टू रिमूव दॅट स्लज एटलिस्ट. बेश्टें तें वेसल तें फुटलें कांय नासतना प्रॉब्लेम कांय ना. कांय वचना मिडिल्लें तें लिक्वीड कितें आहा पळय शूड नॉट गो इन द सी. ते वयच्या पयलीं सीएम इज ट्रायंग टू गेट इट आउट. कस्टमान सरकाराच्या आमच्या न्यू कायद्या प्रमाणे तेचे जस्ट बिकॉज इट इज पाकिस्तानी वेसल म्हाका कळ्ळें की कस्टमान त्याचो चार्ज डबल केला. सपोज इफ इट इज 200, सरकारान सांगला तो 200 लावचो म्हणून. 200 फारीक करून ते सगळे बुडले. तितून कोण आहा ते बँक ओनर्स गेले, ओनर गेलो. तेच ट्राय करता सर. सीएमान पयले स्टेटमेंट केल्लो मरे आपूण चेअरमॅनाक धरतलो म्हणून. सर पूण एक सांग म्हाका, व्हेन यू आर टर्मिंग दॅट इज वॉट आय हर्ड. हाव आय विल फायंड आउट. नो पण पाकिस्तानी वेसल हा जाल्यार हाव कॅन द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, गोवा गव्हर्नमेंट इज कीपिंग क्वायट ऑन. तशें न्ही. तेन्ना जेन्ना ते पयलें घेवन येयले 2 वर्सां पयलीं, ते पाकिस्तानाचे नाफ्ता अलाउड आसलो की कितें आसलें ताका लागून घेवन येयले. इंडियान येयले, बेश्टे वचून आले. तेन्ना मरे आतां सेक्युरिटी कन्सर्न्स काय ना. आय डोंट नो. आफ्टर दॅट इट हॅज रिमेन्ड हियर फॉर 2 years हांव सांगता न्ही. हो इश्यू कालचो आयचो न्ही. मिनिमम 1.5 वर्स जाले ताका. चला म्हणटा येयली थंय उरली, उजो लागलो, स्लज जाले. हे सगळे स्टोरी तुमकां सांगता. येता ती फुडें 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 येणार ती. मागीर उजो लागतकूच इंजीन बी काबार. सगळें ते मिक्स जालें म्हणटकूच स्लज जालें. ताच्यान इंजीन काडलें आनी दिलें. आनी ओनली तो डबो उरला, ताका इंजीन ना. सो आतां कितें जावंक शकता. वॉट कोर्स ऑफ एक्शन कुड बी टेकन. हें काडपाचें. दॅट इज लेटर स्टेज. आतां गोंयांत येवन पडला आनी ते फुटल्या त्रास ताका पयलीं एमपीटी हॅज टू बी ब्लेम्ड. ब्लेम केला. सीएमान सांगला तेचेर एक्शन जातली. चेअरमॅनाचे सगळे उलयला. तुम्ही लोकल म्हाका दिसता लोकल म्हणून ते तिंगा कांय हें जावपाक जायना. एक इट इज व्हेरी बॅड फर्स्ट ऑफ ऑल. पूण ती हाडप हें रॉंग.